Santo संसोवतो सोमिया तुझ्या घरा पावताना स्तुती तुझी गायतावतनिया आमची मेटा काढताना पुसना तू आमचो मोगाळ सोडवणदार काकुती सोदे दयाळ पदवेदार पुसना तू आमचो मोगाळ सोडवणदार काकुती सोदे दयाळ पदवेदार होगळीक तुझी गाजयता काकू तुझी वर्णिता जेवणाक तुझ्या आमी भाग घेता संतो संसोवतो सोमिया तुझ्या घरा पावताना स्तुती तुझी गायता धनिया आमची मेता काढताना. या मिसाच्या बलिदानाची त्या सभा पुरी आसात. लिशेल लोबो हिच्या जन्मदिसाच्या दिसा अर्घ बलिदान जावन भेटयता जुडी लोबो. जन्मदिसाच्या वेळार अर्घ बलिदान जावन भेटयता अलिस क्रास्ता. 25th वेडिंग एनिवर्सरी अनिल आणि सॅन्ड्रा डिसोजा हांच्या 25th वेडिंग एनिवर्सरी दिसा अर्घ बलिदान जावन भेटयता लॉरेन्स डिकुन्ना. अर्घ जावन भेटयता मायकल लीना पायस आणि कुटुंब. अर्घ जावन भेटयता प्रियांका. अर्घ जावन भेटयता ट्रिसा. अर्घ जावन भेटयता डेंजल माचादो. प्रत्येक इराद्या बसवतो ते मिस भेटयता लॅन्सी सेरावो. प्रत्येक इराद्या बसवत भेटयता विवेक विश्वास अल्बुकर्क आणि कुटुंब. प्रत्येक इराद्या बसवतो भेटयता सोहान पिंटो. देवादीन जेराल्ड लोबो हाचे खातीर भेटयता डेरिक प्रिया डिसोजा आणि कुटुंब. डियल मेडेच्या कुटुंबांत सरिल्ल्या संध्या बसवतो भेटयता ममता अल्मेडा. देवादीन सी एन्नी हांचे खातीर भेटयता कविता डिसोजा. देवादीन सी एन्नी हाचे खातीर भेटयता किर्तन डिसोजा. कुटुंबांतल्या सरिल्ल्या संध्या बसवतो भेटयता आल्फोन्स डिसोजा आणि कुटुंब. प्रत्येक इराद्या बसत प्रत्येक जावन बरी भलायकी लाभच्याक हे मिस भेटयता बेबी पर्ल फर्नांडीस. कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या संध्या बसवतो भेटयता बेजल विन्सेंट रोड्रिगस आणि कुटुंब. कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या संध्या बसवत भेटयता मिल्टन आणि ट्रिजा रोड्रिगस. देवादीन नॉर्बर्ट वास हाचे खातीर भेटयता मिल्टन आणि ट्रिजा रोड्रिगस. मोगाचनो आज पवित्र सभा क्रिस्तायन याचो तिसरो आयतार संभ्रमता. आज आमी गुलोबरांगाची तिसरी वात पेटयता. ह्या वातेक संतोसाची वा गवळ्याची वात म्हूण आपयतात. ही वात आंच बुडव्यांनी संतोसान गायिल्लें गायन आमकां उगडासाक हाडटा. तशेंच हो आयतार गांवदेते आयतार म्हणजे संतोसाचो आयतार मुनी आपयतात. कित्याक सर्वेस्परान सोडयल्यान ती परत येतली. गितां गावून ती सियोनाक येतली. सासनीक संतोष तांच्या माथ्यार आसतलो आनी संतोष आनी आनंद ती भोगतली. दूख आनी रुदान पळोवन वेतली म्हणली इजाया प्रवादीची उतरां नियाळूंक ही वात आमकां आदार दिता. आतां ह्या जागी तिसरी वात पेटयतना संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजू क्रिस्ताक आमचो सडवणदार जावन दिल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिवया आनी संतोश भरीत काळजान सोम्याच्या येण्याक तयार रावया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. हे मिसाचे पवित्र बलिदान भेटोवच्याक आमकां समेत तयार करया. देवा लागचे आमच्या पातकांचे बक्षाने मागोवन आमी सर म्हणुया. हांव पातकी सर बदरात देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव आवसारून मनान चिंतून विसरून वायट हातरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां हांव भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर फुददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों. आमेन. सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर. प्रार्थना. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी तुजे भुरगीं सोम्या जेजूच्या जल्माच्या परबेक काळजाच्या उमाळ्या आनी अथरेकून रावता. येदो वर्थो सोडवंदार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोशान संभ्रमूंक आमकां फावो कर म्हूण विश्वासान आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र म्हणजे एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचो मुजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिषेक केला. दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक, पापसल्ल्या काळजांच्यांक बरी करूंक, कैद्यांक सुटका आनी बंदींत आसतल्यांक मुक्ती परगट करूंक, आनी सर्वेस्पराचें कृपेचें वरस परगट करूंक. हांव सर्वेस्परा थंय संतोसतलो, मुजत म्हज्या देवा थंय उल्हासतलो. कित्याक मुकुटान निटयल्या एका नवऱ्या बरी आनी भंगारान श्रंगारायले एके होकले बरी ताणें म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयली आनी प्रामाणीकपणाच्या शेलयान म्हाका गुटलायली. जशी भूंय झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किर्लून वयर सरतात, तशें सर्वेस्पोर सगळ्या राष्ट्रां मुखार प्रामाणीकपण आनी वाखणी वयर सरशी करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. मुजो आत्मो मुज्या देवा थंय संतोसता. मुजो आत्मो मुज्या देवा थंय संतोसता. मुजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता. मुजो आत्मो देवा मुज्या तारोका थंय संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचे ताणे दया दिश्ट घाली.
देखून या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय संतोसता. सत्यवंतान मुझे पासर विचित्र कामा केल्या. भाग्यवान ताचे नांव. दाखयता तो काकू आपणाक बेतेल्यांचे. संत देता संत ते पोर्या. म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय संतोसता. भुकेल्यांक ताणे बऱ्या वस्तूंनी भरल्या. आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटीं धाडल्या. इस्रायलाक आपल्या साकरांक तो दार दिवन आयलो. बिरमोतीचो काकुतीचो उगडास करून आदलो. म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय संतोसता. म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय संतोसता. सर्वेस्पराचो प्रेरक आत्मो मुचेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो. ताचें नांव जुवां. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो. आपणा मारिफात समेस्त आनी सत मनशाक उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो. उजवाड तो न्हय आसलो. उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो. कोण तूं म्हणून विचारूंक जुदेवाणी जेरुसलेमांतावन याजकांक आनी लेवितांक धाडिल्ल्या वेळार जुवावणो दिल्ली साक्ष ही. हांव क्रिस्त न्हय म्हणून ताणें कितेंच लिपयनासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें. तूं कोण तर? एलिया म्हणून ताणें ताका सवाल केलें. न्हय म्हणालो तो. ताणें परत्यान विचारलें, तूं एक प्रवादी? ताणें जाप दिली, हांव न्हय. ते म्हणाले, तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग. आमकां धाडलेल्यांक आमी फाटीं जाप करूंक आसा. तुजे विशयांत तूं कितें म्हणटाय? जुवावनो तांकां इसाया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली. सोम्याची वाट नीट करा म्हणून अरण्यांत बोब मारतल्याचो ताळो हांव. धाडलेल्या मदें थोडे फरिसेवांच्या पंगडांतले आसले. तांणी जुवांक अशें सवाल केलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलियाय न्हय, प्रवादी न्हय म्हणटाय. कशें तर तूं स्नान दिताय?
जुवावणू तांकां जाप दिली. हांव स्नान दितां उदकान, पूण तुमचे मदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात, तो म्हजे उपरांत येता, तरी पूण ताच्या वणांचे कट सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय. हे बेथानियंत यॉर्दानच्या पेले तडेर जुवांव स्नान दिवन आसले कडेन घडलें. देवाचे उतर हे. वाखारी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, रचनेच्या सुरवेर थावन देव आशेलो मनशान संतोषान जियेसय म्हणून. ताचें येवजण असलें मनशान सदां संतोषान आसाचंय म्हणून. आनी हें तो आशेलो सुरवेर थावन. आतांय तो आशेता आमी हर एकल्यान संतोषान आसाचें, सदां आमी संतोषान जियेसय म्हणून. तर हो संतोष आमकां खंय मेळटा? इजाया प्रवादाच्या ग्रंथांत आमी वाचता, हांव सर्वेस परतें संतोशतलो, म्हजो आत्मो म्हज्या देवातय उल्हासतलो. फकत सर्वेस्परा देवातय आमकां संतोश लागता. उपरांत इजाया प्रवादी बसयल्ल्या सोडवंदरा विशयंत येवंक आसता त्या सोडवंदराच्या विशयांत उलोवन म्हणटा, तो येतलो दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक, फापसल्ल्या काळजांच्यांक बरी करूंक, खैद्यांक सुटका आनी बंदेंत आसलेल्यांक मुक्ती परगट करूंक सोडवंदर येतलो म्हणून. दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक, पातकाच्या गुलामपणान आसल्ल्यांक सुटका दिवंक तो येतलो. फाताक आमचो संतोश नाश करता. फाताक आमकां संतोशान जिवंक सोडिना. ह्या फातकाच्या गुलामपणांतल्यान सोडून आमकां संतोश दिवंक सोडवंदर येतलो. फापसाल्ल्या काळजांच्यांक बरी करूंक, आमच्या करण्या आनी उलोवण्या वरवीं हेरांक वा हेरांच्या करण्या आनी उलोवण्या वरवीं आमकां घाय जाता, काळजाक घाय जाता. आनी हे काळजाचे घाय आमच्या काळजांत आसतना आमचो संतोश संपूर्ण नाश जाता. आमकां संतोशान रावंक सोडिना. थोवळ थोवळ आमकां हे घाय दूख लायतात, दुखयतात. हे गायांक हे गाय गूण करूंक सोडवंदर येतलो. बोक्साने मऱ्याफात हे गायी गूण करूंक तो आमकां शिकयतलो. केदाळा हे आमच्या काळजाच्या गुणांत आसा ते गाय गूण जातात, थोवळो आमी संतोशान जिवंक शकतल्या. खैद्यांक सुटका. स्वार्थान आमकां कैदी करून घेतला. हेरांक बरें करूंक सोडिना. आमचीच विशयींत आमी चिंता स्वार्थान. हे स्वार्थ खाण उडोवन निस्वार्थान जिवोवचें कशें म्हणून सांगूंक दिवंक, तें दाखोवंक सोडवंदर येतलो. थोवळ केदाळ आमी निस्वार्थान आमची जिणी मांडून हाडटा, हेरांक बरें करूंक करचे विशीं चिंता आनी बरें करता, थोवळ खंडीत जावन आमी संतोशान जिवंक शकता. बंदेंत आसलेल्यांक मुक्ती परगट करूंक. गर्व अहंकार म्हणल्यार बंदेंत आमी आसा. गर्व आनी अहंकारान लागून आमी खालते जावंक मुखार सरना. खालतेपणान हेरांची सेवा करूंक आमी मुखार सरना. कित्याक आमकां जाय आमचें वटपण दाखोवंक. हे वटपण पयस करूंक, हे वटपणाची चिन्नां पयस करना. हेरांची सेवा करची कशी आनी ह्या हेरांची सेवा करचे वरलें आमकां कितें बरेंपण जाता तो संतोश आमकां तामता
असलो संतोश दिवंक सोडून दर येतलो. तर मोगाळ भाव बिदिनो सर्व संतोश फकत देवातेन मेळटा, सर्वेस्वर देवाते आमकां मेळटा. आनी सर्वेस्वर देवान आमकां कितें करून सांगलां पळय, जेजून कितें पळय सांगलां पळय, तें केल्यार मात्र आमकां संतोश लागता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी वाचल्यार आमकां आयकूंक मेळटा, सदांच कुशाली जाया, कळनासतना मागा, सर घडीत आनी देवाक अर्गान या. क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत असलेल्या तुमचे तावणू देवाक इतलेंच जाय. कळनासतना मागा, जेजूच्या येण्याक आमी तयारी करनासता खंडीत हांव आमकां हर एकल्या मागोवंक मौन आसा. आनी हांगासर सांग पावलो म्हणटा कळनासतना मागा म्हणून. जेजूच्या येण्या तयारी करता आसतना खंडीत जावन मागण्यान थोडो वेळ म्हणून पूण आमी करसिता, पूण कळनासतना मागा म्हणा कितें. 24 hours 24 वरां आमी मागण्यांतच करसूंचे गी न्हय. 24 वरांय आमच्या काळजांत जेजूक आमी दवरीत जाय. 24 वरांय दिसाच्या 24 वरांय जेजू थंय आमचो संबंद घट आसा जाय. हें जावन आसा, हो जावन आसा अर्थ. थोडो वेळ न मेळिल्लो तो वेळ खंडीत जावन आमी करसी जेजू सांगता मागण्यांत. पूण ह्या मागण्याचो फळ जावन उरिल्ल्या वेळार आमच्या काळजांत जेजूक आमी जागो दी जाय. सर घडीत आनी देवाक अर्गां दिया म्हणटा. आमी देवाक अर्गां दी जाय. कित्याक आमी कितें जावन आसा, आमी कितें करना आसा, देवाचें देणें आनी हेरांचो पात्र जायत आसा. आमचें म्हळ्यार बोस उणें. आमी प्रयत्न केला जावं पुरो तें मरतून देवान भलायकी दिना जाल्यार खंडी जावन ते प्रयत्न करूंक आमकां जायना. तर आमचे कडेन कितें आसा तें देवा थावन आयलां आनी हेरांचो पात्र भरपूर आसा. देखून आमी सदांच ऋणी जावन जाय देवाक हेरांक, आनी देवाक सदांच अर्गां दी जाय. केदळा आमच्या काळजांत उपकारी मोण आसा, धवळ आमच्या काळजांत आमच्या जिणेंत संतोश सुकलो ना. उपकारी मोणाची आमी जायच जाय. उपरांत सांत पावलो म्हणटा सदांत कुशाली जाया. केन्ना आमचे भितर देव आसा, देवा लागीं मागण्या मुखार कळनासतना संबंद दवरता आनी उपकारी मोण आसा आमच्या जिणेंत. आमचे केदाळे आमी उपकारी मोण आठयता तवळो आमी कुशाली जावन आसा. कुशाली जावन आसा म्हळ्यार कश्ट ना म्हणय, दूख ना म्हणय. खंडीत जावन आमकां कश्ट मेळटात, दूख आसता, पिडा शिडा आसता, समस्या आसात. पूण कश्ट आसल्यार, समस्या आसल्यार आमी कुशाली रावंक शिकत जाय. आमी कशें शकता. हांवें सांगलें आमी मागणें करी जाय म्हणून. मागणें करतना कितें जाता, देवा जेजूचो आनी संबंद घट जाता. म्हणजे देवाचो जेजूचो तो स्वभाव आमचे ते येता, जेजूचो तो प्रभाव आमचे ते पडटा. जेजू बरी आमी जाता, जेजूचो मनोभव आमचे ते येता. आनी जेजून कशें घेतले कश्ट, ताच्या जिणेंत आयिल्ले जायते समस्ये कशें फूट केले. त्याच बरी जेजूच्या बळान, जेजू थंय असल्या संबंदा वरवीं आनी जेजूचो तो मनोभव आमचे थंय आसल्या वरवीं कितलेय कश्ट येवं दी, कसलीय परिस्थिती आसूं दी, आमी खुशाली मनान सदां संतोशान ते फूट करूंक शकता. आयच्या शुभ वार्तेंत स्नानीक जुवां विशयी आमी आयकलें. स्नानीक जुवां दुदेव वा याजक आनी फरिसेव ताचे कडेन विचारतात तूं कोण. आनी स्नानीक जुवां कितें सांगता, हांव क्रिस्त न्हय, हांव प्रवादी न्हय, हांव एलिया न्हय. तर तूं कोण. हांव एक थाळो म्हणटा. स्नानीक जुवां सांगता गे ताचें नांव हांव स्नानीक जुवां म्हणून सांगना. तो सांगता की ताच्या वैयक्तीक परिचय, वैयक्तीक विवर
खंडीत सांगना तो फकत जेजू विशयान तो सांगता. आपणाचें कितेंय असलें वटपण तो सांगना. बगार ताची सगळी दिश्ट ताचे सगळें ते गमण आनी हेरांचें गमण जेजू तें व्हरता. आमी क्रिस्ताच्या येण्याक तयार करच्या संदर्भार आमी हेंच स्नानी जुवावतान शिकयचें. आमचें वटपण आमी उलोवचें न्ही, जेजूचें वटपण आमी उलयत जाय. जेजूचें नांव आमी गाजयचें, आमचें नांव गाजोवचें न्ही. आमी कितलेंय बरें जावं कर, कितलेंय बरें केलें म्हणल्यार जाल्यार आमी पाप. आमचें म्हळ्यार कांयच ना. स्नानी जुवावन तो बरो प्रवादी एक प्रामाणीक मनीस एक सांत जाल्यार तो ताचे विशयान ताणें उलोवना, फकत जेजू विशयान देवाचे महिमा ताणें परगटली. तशेंच आमी आमचे गर्वान आमचें वटपण उलयनासतना फकत जेजू विशयान देवाचें नांव आमी गाजोवंक प्रयत्न करचें. दुसऱ्या सुवातेर तो सांगता तुमचे मदें आसा एकलो ताका तुमी वळखणात म्हणून. जेजू तांचे मदें आसल्यार लोक ताका वळखूंक ना. आमी जेजूचे शिष्य, जेजूचे फाटलावदारी आमी जेजूक दाखोवंक दिसय. जायते जण आजुनूय जेजूक वळखणात. जेजू आसा, जेजूचे परगटणार आसा, जेजूचे फाटलावदारी आमी आसाव जाल्यार जेजूक ते वळखना. कित्याक आमी आमच्या जिणे मरिफात जावं दी आमच्या उतराम जेजूक आमी दाखोवन दिवंक ना. स्नानी जुवावन आपल्या जिणे मरिफात आपल्या उतराम जेजूक दाखोवन दिलें. आमी त्याच परी आमच्या जिणे मरिफात उतराम जेजूक दाखोवन दिवंक. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयारी करता आसतना, क्रिस्ताचे येणे लागीं जावन येता आसतना आमी जेजूक लागीं चलया. इल्लो चड वेळ मागण्यांत खर्च करून जेजूचो संबंद घट करून जेजूक लागीं सरया. तूं जे देवाचें उतर वाचून ताचें नियाळ करून ताचे विशयान जेजू विशयान इल्ली चड समजवणी घेवंक प्रयत्न करया. जेजूची शिकोवण आनी जेजूची खुशी देवाची खुशी कितें समजून त्या प्रकारे जिवंक इल्लें चड प्रयत्न करया. हें जावन आसा ही जावन आसा नीज तयारी आमी जेजूच्या येण्या करची. ही कृपा आमी मागया. आमेन. आतां सर उबे रावन आमचो बाबार्थ आमी उसारया. सतमंतान देवाक सपत्रा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणार आनी जेजू क्रिस्तान ताचे व्यासपुता आमच्या सुन्या जो पयलो बेसलो अंकुर बरयता समलो कोण सगळ्या ताका कसो सुटलो तो मेलो ताका निकलो तो मेलो देवलो सत संमेलो चलो सकाळ सर्व तेंता शिव्यानी मेल्यांच्या मुजिकून घेतलो सतमंता पवित्र ज्ञान खातीर वयसले भक्तां सेवकार पत्काची रोखसाणी कुडीची जीवन पोन ससनाचे जिवीत. आमेन. मोगाचे न्हू, देव आमचे मिसांव ह्या संवसारांत जारी करूंक आमकां सदांच ताची मजत पाठयता. ह्या वेळा भावार्थान आमच्या जिविताच्या मिसावाक गरज आसचें बळ आमच्या प्रार्थना मुखांतर देवा बापा लागीं मागया. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेली पाप साहेबान सरबिस्पांनी याजकांनी आनी धर्मिकांनी तांचे मिसांव आनी जबाबदारी कितें म्हणलें सारकें समजून सोम्यान तांच्या हातीन दिल्लें मिसांव समर्पीत मनोभावान जारी करूंक तांकां तुजी मजत लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांची सेवा करची जबाबदारी आपणा ताब्यान घेतल्या आसता ती तांची जबाबदारी बरे रितीन करूंक आनी सेवेच्या स्पिरिताचे व्यक्तित्व रुपीत करूंक तूं तांची मूत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या फिरगतांतल्या सर पिडेस्तांचेर आनी प्रायवंताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां तांची पिडा सोसून व्हरची कृपा दी आनी कुटुंबांतल्या हेरांनी तांची सेवा बरे रितीन करूंक उर्बा फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. सर युवजनांनी आनी भुरग्यांनी खोटेपणाक पाट करून वायट
पयस करून बरेपणाच्या वाटेन समकोंक तूं तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक या एवकरिस्ताच्या मेजाबोवारी असलेल्या आम्हा समेस्तांनी जेजूक उतरांनी आनी खरण्यांनी परगट करचें काम हर एकल्याचें म्हूण समजून क्रिस्ताच्या जल्माक फावो ती तयाराय करूंक तुज्या बेसावणी बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सर्गींच्या बापा तुवें आम्हा समेस्तांक जायत्या आशिर्वादान भरल्याय ह्या तुज्या सर्थेन्यांक आमी अर्घ दिता आमचे ताबेन तुवें दिल्लें मिसांव समर्पीत रितीन करूंक आनी आमचें जिवीत बरे रितीन जियोंक गरजेची सर कृपा फावो कर म्हूण मागता आमेन. सोपून दिता तुझ्या हातात सोम्या स्वीकार कर म्हाका मोगाळ मुच्या धन्या हर एकत्रेक म्हजो आवाज पेटोवन दिता सर्वस्व म्हजें तुका मोगाळ समर्पिता गे बापा आमच्यो काणिको उडोव आनी मान तुका भेटोवच्यो गे बापा आमच्यो काणिको उडोव आनी मान तुका अर्पुच्यो. मुझ्या भाव बहिण मुझ्या आणि तुमच्या बलिदान सर पोदेदार देवा बापाक मानतच असले सामोण मागात बलिदान आपल्या मनात आमच्या नेमक्या पयसच्या जावा सरस्वत मानून घे. मोगाळ बापा सगळ्या काळजान तुझी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पित हांव तुझे अगणित पदवेन सडवण्याचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक वांटो दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदोदरा आनी ससनाच्या देवा सर खाळी आनी सर्वथंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी दुखा दिन वाचून फावो हो खायतो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजन पूर्ण केलें आनी सस्तीक थारानाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बसयलेलें तेणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदुतां आनी सर्गींच्या दळबरा संगाती तुजें महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता, जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरून सोचूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान तीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेज मनशां बसत तें वरवतलें, हे म्हज्या उपदेशाक करात. भावार्थ सुगड पग तुया. जिसू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन हो आम्ही परगता, तुझ्या या सोन्या जिसू आम्ही बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी समेज तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवीन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूर्ण जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या समेज तांकां तुजे फळसळीत मुखामळ पडोवंक फावो कर. आम समेज तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां आमरे देवाची मय संगती भगवन धम दोता आनी सर काळी तुका मांडवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडुंदराची आज्ञा मनां धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज खायो, तुजे गोची सर्गत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचें चुकलेलां बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां खाणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां दिवा. सर्वेस्पराम, सर वायटांतली आमकां दिवार. ते करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त येणें बरोवशान येतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुटेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखंडांतली वाटय.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धमदुतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातखांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सभे आसूं एकामेकाकय शांती दिया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे उदराची म्हाका पावयना पूण तुज्या उदराची म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा खंयसर बसूं हांव सोदूं खरो उजवाड तुजे लागीं आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचें उतर. जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा खंयसर बसूं हांव सोदूं करमय पास तूं श्रेश्ठ म्हजो सोमिया तुजो मोग म्हजो स्वास. जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा खंयसर बसूं हांव सोदूं बरी भलायकी तूंच वयस म्हजो सोमिया गूड कर म्हाका बेगीन. जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा
तुझ्या सर्वा प्रार्थूया. कणवळ्या बापा, ह्या तुझ्या दैविक जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटो आणि जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तायद जावं हे आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. सर्वपिता देव, बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात. क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची मोडूक कर. जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यांक गम्या अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या देव तर बेगीन ह्या मुंशाकोळा नसाके ते सोडी नाका सरकाराया आमच्या जिवा संसाराच्या सोडवंतारा मेळच्या आमकां बाचावी गेली सगा Bapak Ciebie, Pojitra, Amen.